एग्रीकल्चर बील ताजेर तुमचेर विश्वास ना अशें दिसता सर, एटलिस्ट ओपोजिशनाचो. ते सरळ म्हणटा की तुमी काडून फार्म हावजाक काडून दितले आनी इंटेंशन इज वॉट दे आर डावटींग. गोंयकारांचो म्हाजेर विश्वास आसा आनी गोंयकारांनी तें सिद्ध केलां. 2022च्या निवडणुकेक पूर्ण बहुमत दिवन आनी विरोधकांचोय म्हाजेर विश्वास आसलो म्हणून तर परत एकदां म्हणजे 2 गोवा फॉरवर्ड, 3 इंडिपेंडंट आनी 8 काँग्रेसवाले हे आमच्या बरोबर जॉयन जाल्या, कारण तेंचो विश्वास म्हाजेर आसलो. आनी सातत्यात फाटल्या 4 वर्सांक हांव काम करता आसतना गोंय राज्याचो इंट्रस्ट पयलो, म्हणजे नेशन फर्स्ट, स्टेट फर्स्ट ह्याच पद्दतीत हांवें सरकारान काम केलां. त्या खातीर 1961 उपरांत 60 वर्सांनी पयलेच फावटी टेनन्सी एग्रीकल्चर बिलाच्या उपरांत हे पयलेच बील आसतलें जेणे करून एग्रीकल्चर एटलिस्ट पॅडी एग्रीकल्चर लँड जी आहा ही कोणायकूय विकपाची. हांव परत म्हणटलों, म्हणजे जो कोणूय येवन दिल्लीकार बिल्लीकार अशे जे भायले सगळे जे म्हणटाले पळय न्ही म्हाका लँड विकत घेवपाक जाय आनी लँड विकत घेताले, खूब मोठ्या प्रमाणांत लँड विकत वयताली, ती बॅन करपाचें बील म्हणजे गोवा एग्रीकल्चर सेलिंग ऑफ लँड बॅन 2023 अशें हें बील आसा. ते पयलेच फावटी एग्रीकल्चर लँड ही सेल करपाक मेळना नॉन एग्रीकल्चरास्ट अशें हें बील आसा. ताका विरोध कित्याक करपाक जाय हें म्हाका कळना. लूप होल्स आसा सर तातूंत. पळय लूप होल्स जर कितें आसले आसत जाल्यार तेंच्यांनी सजेस्ट करपाक जाय. हांव एप्रिशिएट करतां एडवोकेट कार्लू संका जो ऑपोजिशन MLA आसून त्यांनी सजेस्ट केलें, आमी एक्सेप्ट केलें ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस. ताणें एखादी भितर बारीकशें जर एखादें सेंटेन्स घालपाक लागलें तें आमी सजेस्ट केलें. तांकां जर दिसतालें, थोड्या जाणांक वायट दिसता, कित्याक खबर आहा हाची क्रेडीट भारतीय जनता पार्टीक आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत हाका वतली म्हणून. थोड्या जाणांनी एग्रीकल्चर लँड विकपाकूच काडलेली आसा, सगळी गेली म्हणून तांकां कांयच फरक पडना. त्या खातीर थोड्या जाणांक हें विरोध करपाक जाय आनी परतूय तेंच्या फाटल्यान अजून कोण आसा जाल्यार म्हाका खबर ना की ज्या पद्दतीन तुटून पडले एग्रीकल्चर बिलाचेर. अरे गोंयचे लँड शेत आमी गोंयचो म्हणजे आमी जाका सैम म्हणटा तो वाटोवपा खातीर ह्या सरकारान उचललेलें पावल. हांव म्हणटा जर बाकीचें कितें आसलें सजेस्ट करूं येता आसलें, बाकीचें कितें आसलें तेंच्यार म्हणूं येता आसलें, तें सिलेक्ट कमिटीक व्हरुया, परत हाडुया, परत तें पास. अरे उठून डायरेक्टली वेलान धांवप हो कसलो इंट्रस्ट? पण ते म्हणटा सर कांयच कळूंक ना. सर फार्म हावस तुमी प्रमोट करतले अशें म्हणटा तातूंत. अरे तूं पयल्यान पयली फार्म हावजाची पॉलिसी जी TCPन फाटल्या बिलान आसा ती तुंय काडून पळय. तुकाय खबर आसा की वेवस्थीत रित्या कशा पद्दतीन पयली पॉलिसी जी आसा ती 20,000 फार्म हावस बांदूंक दिताले TCPचेर. तेजेर फॉर एनी लँड म्हटलेलें आहा. आमी आयज पर्यंत पॅडी एग्रीकल्चराचेर कांयच अलाव करिना, बट आमी पळयलां की कालांतरान गोंयकारांच्यो लँड ह्यो पॅडी एग्रीकल्चर लँड फिलींग करपाक लागलेल्यो आसा. मागीर त्यो पॅडी दिसोंक थोड्या दिसांनी रिजनल प्लॅनाचेर त्यो ऑर्चर्ड दिसपाक लागल्यो, थोडे कडेन त्यो बेश्ट्यो बॅरन लँड. आनी तेज्या उपरांत म्हणजे तिचो एक यूज चेंज करून त्यो परत फार्म हावजाक विकप हो तेंचो पयलींचे म्हणजे फार्म हावज आपल्या TCP बिलाच्या नुसार आशिल्लो. बट हें बील जें हाडलां पळय न्ही तितून खंयच्याच पद्दतीन विकपाकूच मेळना. म्हाका काडून दाखोवचें फार्म हावजाक खंय म्हणटा आनी कित्याक म्हणटा तें म्हाका कळना. फार्म हावजाचो उल्लेखूच ना. हांगा आसा सर की यू कॅन सेल इट टू अ पर्सन हू वॉन्ट्स टू डू एग्रीकल्चर. ताका समज 3 वर्सां ताणें एग्रीकल्चर करूना जाल्यार परत सरकाराक जमीन दिवपाची. आतां म्हणटा एखाद्या गोंयकार एग्रीकल्चरिस्टान दुसऱ्या एग्रीकल्चरिस्टाक लँड विकली, तो जर गोंयचो एग्रीकल्चरिस्ट आसतलो किंवा भायलचो एग्रीकल्चरिस्ट आसतलो, तेणी जर ती लँड फाल्यां सकाळी एग्रीकल्चर केलें ना आनी तेजें इंटेंशन जर फाल्यां सकाळी वेगळें कितें आसत जाल्यार सरकाराक रायट आसा फाल्यां सकाळी ती ताका दिल्ली एग्रीकल्चर लँड जी ताका दिल्या पळय ती परत घेतली जाल्यार गोंयच्या एग्रीकल्चरिस्टाक खंय लॉस जाता? वयल्यान जाल्यार म्हाजें म्हणणें आसा फाल्यां सकाळी इन द इंट्रस्ट ऑफ दॅट एग्रीकल्चर सरकारान ती लँड आपल्या कडेन दवरली, खंय फरक पडटा? गोंयकारा खातीरच गोंयची जागो हें दिसना. हातून दिसता की गोंयचे जागे भायले घेवपाक शकता म्हणून. खंयच्याच स्टेटीत आमी पूर्णता म्हणजे आतां पर्यंत जम्मू आनी काश्मीर ह्या एकाच राज्यांत म्हणजे कोणूय भायलो वचून लँड घेवपाक शकनाशिल्लो. 370वें कलम गेल्या उपरांत थंयसरूय बी घेवपाक एलाव केलो. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, any Indian can go and buy the land anywhere in India. Orchard lands there is. Right. आता फक्त एग्रीकल्चर लँड हे एग्रीकल्चरिस्टूच म्हणून हो कायद्यात बदल करू शकता. अशा पद्दतीचे बील हे महाराष्ट्रानूय आसा, अशा पद्दतीचे बील हे नॉर्थ इस्टांतल्या वेगवेगळ्या स्टेटींनी आसा आनी हे आयज पर्यंत गोंयांत कोणी हाडूंक नासलें. हें बील म्हज्या सरकारान हाडलां हो म्हाका खूब म्हणजे म्हाका गर्व आसा की गोंयचें पॅडी एग्रीकल्चर लँड ही आमी वांटोवपाक शकले. तुम्ही पळयतात
गोवा न्यूज